प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची चवथीची 43 to 54 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवगारा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गालिलेयांतलो लोक पोरबेक गेल्लो. जेरुजाल्यांत पोरबेच्या समयार जेजून केल्ले ते सगळे तांणी देखले. देखून तो गालिलेयांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलेयाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. आनी कफरनावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गालिलेयांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोर्नाचे तोंडीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, खुणा आनी विस्मितान देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ करपाक ना. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हळें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हळें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकोर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. ह्या पासत खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल 2:01 वरांचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलेलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. त्या खातीर ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. जुदेयांतलो गालिलेयांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. प्रितीच्या भाव देवाच्या राज्यांत आमकां कसलेंच बरें जाय जाल्यार गरज आमकां भावार्थाची. कसलें आमकां जाय देवाचें, आमकां गरज भावार्थाची. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारांत जेजू आयलो, जेन्ना ह्या संवसारांत तो आपलो शिकोवन दितालो, तो सगळीं विस्मितां करतालो, सगळ्यो मिलाग्री करतालो, तेन्ना तो सदांच जेन्ना कोणाक पेकोणी दितालो, कोणी मिलाग करतालो, तो सदांच म्हणटालो, तुज्या भावार्थान तुका ती पेकोणी दिल्या, तुज्या भावार्थान ती तुका मिलाग फावो केल्या. आनी आयज कितें घडटा, एक राज अधिकारी येता आनी तो खरेंच एक भावार्थी. तो जुदेयांतलो मनीस न्हय आसलो, तो राज अधिकारी आसलो. म्हणजे तो एक भावार्थी आसलो. ताणें जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, कितलीं विस्मितां केल्लीं, तें सगळें ताणें आयकल्लें काय हें आमकां दिसता. आनी देखून तो राज अधिकारी जेजूशी येता आनी तो जेजूक म्हणटा, जेजू सायबा, म्हजो पूत एकदम बरो ना, तो मोरपाचे तोंडीर पावला, ताका ये, म्हज्या घरा ये आनी ताका बरो कर. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, जेजू ताच्या घरा कडेन वचना. कित्याक हो मनीस ताणें जेजू कोण तो ताणें आयकल्लो. जेजू कितें करता तो ताणें ताका समजलें. पूण जेन्ना तो भावार्थी आसलो, तो जुद्यांच्या फॅमिलींतलो नासलो, तो येता जेजू कडेन आनी जेजू कडेन भीक मागता, जेजू कितें तरी कर म्हाका. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कडेन येता आनी तो सांगता तुज्या घरा कडेन ये, जेजू तेज्या घरा कडेन वचना, पूण जेजू ताका सांगता, वच, तुजो पूत बरो जातलो, तुजो पूत जियेतलो, तुजो पूत कसलेंच कांय वायट जावचें ना. आनी भाव भयणीनो, फकत जेजून जेन्ना ती उतरां उलयलीं की तुजो पूत बरो जातलो म्हणून, ताका सांगलें की तुज्या पुताक कांयच जावचें ना म्हणून, त्या अधिकारान देवाचें उतर, जेजूचें उतर मानलें. त्या जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. तो घरा गेलो आनी वाटेर
ताजे शीस आयले, ताजे चाकर आयले आनी ताका सांगलें की ताचो पूत बरो जाला म्हणून. आनी ताका कळ्ळें की जेन्ना जेजून ती उतरां उलयलीं त्याच वेळार ताचो पूत बरो जालो म्हणून. भाव भयणीनो, ह्या राज अधिकाराक जेजूचेर भावार्थ आसलो आनी भावार्थ आसलो म्हणून तो थिंगसरलो पयस गेलो. ताणें म्हणूंक ना जेजू तूं म्हणटाय तें बरें पूण ये म्हज्या घरा, थंय कांय म्हणूंक ना. ताणें फकत जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो आनी ताका ती मिलाप फावो जाली. जेन्ना ताका कळ्ळें की ताचो पूत बरो जालो म्हणून ताणें आनी ताच्या आख्खी फॅमिलीन जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी मानलो. भाव भयणीनो, ताजो भावार्थ बरो घट आसलो म्हणून ताणें जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो म्हणून ताका ती मिलाप फावो जाली, ताजो पूत बरो जालो. ताका भावार्थ नासलो जाल्यार तो ताका केन्नाच बरें जावचें नासलें, ताजो पूत बरो जावचो नासलो, कित्याक ताका भावार्थ आसलो म्हणून. आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमी समजता कितें वय जेजून ताका म्हणलो बरो जालो म्हणून, जेजून म्हणला म्हणून तो बरो जालो म्हणून. ना भाव भयणीनो, आमकां गरज भावार्थ जेजूच्या उतराचेर. आयज जेजू ह्या संवसारान आमचे बरी चलना 2000 वर्सां पयलीं, पूण ताणें आमकां ताचें उतर दिलां. हें उतर जें पवित्र पुस्तकान बरयलां, जेन्ना आमच्या तोंडार आमी घालता, आमचे जिबेर घालता आनी तें उतर उलयता, तेन्ना तें उतर आमचें उतर न्ही पूण तें देवाचें उतर जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता, आमच्या जिवितान आमकां कसले कसले त्रास आसूंकूच जाय. कोण तरी बरो ना, कोणाक सर्वीस ना, कोणाक आमच्या काजाराच्या जिवितान आमचो संबंद बरो ना, कसले कसले त्रास आमी भोगूंक पावता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचें उतर आमच्या तोंडार घालता, आमच्या जिबेर घालता आनी तें देवाचें उतर आमी उलयता भावार्थान, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. भाव भयणीनो, भावार्थ वरवीं आमकां देवा कडसून जेजू कडसून सगळें आमकां फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमीच आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर दवरया. आमी कसलीं उतरां उलयता. जेन्ना आमकां कसली बरी खबर येना जाल्यार, डॉक्टराचो बरो रिपोर्ट येना जाल्यार, आमच्या कुडीन कसले त्रास जाता, आमची भुरगीं आमकां आयकना, कसले कसले आमकां वायट जाता, कितें उलयता आमी? जें आमकां दिसता तें, जें आमी आयकता तें. आतां ह्या दिसांनी जेन्ना कोविड-19 वायरस चलता, इतलो लोक मरता, इतल्या लोकांक वायरस दिला आतां, पूण वायरस दिवन आतां सगळें कोविड सगळें वाडलां. पूण जेन्ना हें वाडलां, आमची उतरां कितें जातलीं? वाडलां म्हणून हो देवाच्या जेजूच्या घायानी आमकां बेकोणी मेवली म्हणून. जेजूचे आंच बोडवे, देवाचे आंच बोडवे आमचे सांगात आहात, ते आमकां कसलेंच वायट दिवचे ना जेन्ना आमी भावार्थ दवरता. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जें आमकां दिसता, जें आमी आयकता ह्या संवसाराचे, ताची चोत्राय धरिनासतना देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरून, देवाचें उतर आमच्या कानान सारून, देवाच्या आमच्या तोंडार तें देवाचें उतर आमी पोत्तून म्हणून तें आमकां सगळें देवाचें भावार्थ वरवीं फावो जावपाक आयजतान आमी कॉमेस करुया. हेंच जावन आमचें मागणें आनी हेंच जावन आमचें जैत देवाच्या उतरा वरवीं. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जतन तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.